हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय नो पोरी, आम्ही हाय सगळी पोरी. आज झाल्या 9:15. बाबा पावला आणले आणि ब्रेकफास्ट केला, ओट्स खायला. आणि आता इथं गाडी धुपा जाय बाईक धुपा जाय. सो काल चितलेल्या चिचोना बाईक घेऊन येतो म्हणून वता आणि म्हाका चांगला ते म्हाका सारखी जातो काय ना धुपा ते आपण पोंच्यान बी उदी मारून जाय न्हू. आनी गाडी ओली केली जाल्यार फुडल्यान म्हाका येपार धरूंक जाय, तो येपार धरूंक मेळपा ना आसलो न्हू, मडगांव काम आसलो न्हू. सगळे पांय येप लागतो नाही धुवंक ना ती. आता इथे आम्ही धुपा गाडी. सो तेच पयली सगळी तुका न्ही बऱ्या घेनो इकपा आसलोले. हे गांवठी आमगे पपाय चिकू हाडले. हाडले ते स्पेशल लागून हाडले. कोण स्पेशल कितें तुमकां ते व्लॉग्सान कळटले. सो ते व्लॉग्सांनी कळटो तुमकां कितें ते गाडी बाडी कित्याक धुताय ती. सो मेट तुमकां माशरा वयता गाडी धुवपा. हांव गाडी घेवन येतलो लेरी येतलो स्कूटर घेवन बेगीन वयता. मागीर गुड्डी जाता आनी मागीर धुवपा रावचें पडटा. मागीर पावसा वयता येता गाडी धुवपा आनी स्कूटरूय धुवपा. ती धुवपा लाया साल्ट म्हाका ते सो वयता हाड साल्ट पावसा मागीर वयतली ल्हानची. ओके दाखयत तुमकां आता गाडी धुवपा. सो आयज हांव धुवन थिंगा रावतलें आनी धुवन येतलें कित्याक लास्ट टायम तेंका धुवपा लायलोली आनी सारकी धुवना आसलो तेणी फास्ट फास्ट कोत्ताय ते. सो फुड्यान रावल्यार सारकी धुवन दिताय ते. सो तेका लागून फुड्यानूच रावतलें धुवपा लायतलें. बाबाकूय हाडूंक वचोलें न्हू आनी मागीर आमकां मातशें तालिगांव वचोलें शॉपिंग सेंटरा. तेका लागून गायजा मेल्याची गाडी धुवपा. तेशी मागे गायला आनी एशी स्कूटर धुता तो आनी ते सायडीन ते व्हाईट गाडी हाटल्यान आमगे आहा. सो 9:30 म्हळ्यार पावले आमी फुल वॉश करून गाडी जाल्यार बायक कितू जालोली गाडी जाल्यार आतां वयताय 10:30 म्हळ्यार जालें काम. आतां वयताय समती कारा. हांवें चिंतलेलें लेट जालें जाल्यार बाबा समती घेवन वयता पूण बाबा टायम आहा. समती आमी वयताय पयली. समती कार पावन मेट तुमकां. डॅडी चोयता सारको. गॅस पावलीची घरा आनी आतां इकरी जाली बुकलोट. बाबा हाडूंक वचपाचे पयली मिशीन मारचें पड्डो शिंवता. आतां कातरून दवरला कातुरला पड्डो तो हें घालता गाडी. सो मातशें पड्डो शिवोंक जाय कुजना लागोन. सो तो शिवता. बुबूक चोय दाखयता भितर येयलो तो. तेन्ना ते टेडी बेर आहा न्हू तेंका चोयता तो आतां कोण काय. तकली आलयता पळय. बडे हा 45 मिनिट्स. सो ते 45 मिनिट्स यूज करूं जाय. सो एक शूट ग्लॅम घाला एक शूट करता हाल्या ब्लॉग असो जाय न्हू. सो ते एक शूट कंप्लीट करता आनी शिवता त्यामुळे बाबागे टाइम जातलो. तालिगांवांनी वचना वाज येता. गाय झाडू लायले ते गिंगाचे हाल्या. सो मेट तुमकां मागीर. ओके सो गाय मागीर ग्लॅम घालाचे शूट जाले. आतां एकू शूट केला एकू हें केला ते आतां इतू हें जायना टायमूय जावपाना. म्हाका टायम जाला आतां 11:05 मिनटांनी शूट कंप्लीट केला आनी आतां वयता मिशीन हाडपाक. म्हाका ताची चादर शिवोंक जाय ते कोता त्या मागीर जावपाना कामां. मेट तुमकां माशरान. ओके सो गायज इला हाटल्या मांडून ना तिंगा. सो गायज आतां इला हाटल्या घोडा काटा पयर कालो तो आतां आनीक काटा. आमगे घोडा इतू पिकला इथे. एक तीन 2 8 आहाय म्हूण सांगत ती वता. तिंगा दिश्टी पडना झाडां पोंदा आहाय काटा येता. खंयचो काटा ताका दाखय खंयचो तो.
उडवतात पडतातच म्हणजे मौज आहे. Piccolato. Se che poi devi fare a poco. हे पंधरा नाही पाहिजे हे हल्लेच हे पाहिजे हे चांगले आहे. Che piccoli. Guys, गडाव काढलो उडवचं पडलं की त्याची मुखात आणि कोई आहे गडा आहे त्याला लागून तो उडवचं पडलं आमका आणि पिकवल्या. सो आता सोयता बेगीन बेगीन करता मोबाईल चार्जिंग घालताना माश्रान मेट तुमका ओके. पावली घरा बाबाक घेऊन येयली आणि आता फॉर्मासे गेले थोडेशे वस्तू हाडटा ग्राय वॉटर. बापाक आमगे हिकाप्सचा प्रॉब्लेम हा न्हू सो ग्राय वॉटर घायल्यारूच तेगे हिकाप्स थांबता अदरवायज थांबनाय. आनी कार्मिसार आनी ही तेका डॉक्टरान दिलेली सेरप डायजेशनाची ती घालीत जाल्यार बऱ्या पडटा तेका नाजाल्यार डायजेशन प्रॉब्लेम जाता. आनी सो आतां मामीन थोडेशे चपाती हे करून दवरलेल्यो हांवें लाटिल्ले डॅडी भाजता लाटून दिले आनी तो हारुमान कित्या अमके दोस हालो न्हू म्हाका मिशीन मारपा जाय म्हणून. सो मिशीन मारपा प्रॉब्लेम कितें जालें तें मिशीन आहलो न्हू तें बरें आहा आनी हें हाडलो तें मग ते पोंचे ते पेडल मारता पळय तें मोडलो आहा. सो तेका लागून म्हाका आतां हेच्या हातीन करचें पडलें सगळें. सो आतां बेगीन बेगीन हातीनी शिंवता मागीर इंचोन न्हू तो वायर घालतली. सो तितलें जालें मागेलें तो पार्ट उरला सो